रोमी कोंकणीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवपा खातीर सध्या नेटान काम चालू आसा। आयतारा पुराय गोंयांत जाल्ल्या ग्रामसभेनी वट्ट 16 ग्रामसभेत रोमी कोंकणी लिपीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव पास केलो। देवनागरी लिपी सारको रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्ली। लोकांच्या मागणे उपरांत सगळ्या ग्रामसभेनी रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपाचो थाराव पास केलो। आज ग्रामसभा आमची वारका जायते लोक येयल्ले, बरी गेली मिटींग आनी मेन मुद्दे येयल्ले म्हणटा ते रेजोल्यूशन गेले म्हणटा ते आमी रोमी स्क्रिप्ट टू सपोर्ट रोमी स्क्रिप्ट आमची रोमी स्क्रिप्ट जी आसा न्हू that should be given or granted official script status along with Devanagari script. So आमचो हो एक रेजोल्यूशन मेन रेजोल्यूशन आमी गेला, सगळे लोकांनी एकठांय जावन युनानिमसली हे रेजोल्यूशन गेला। दुसरो मुद्दो म्हणल्यार स्ट्रीट डॉग मॅनन्स जे आसा गांवांत तेंय बी सॉल्व करपाची गरज आशिल्ली। सो पंचायतीन आमी एक इनिशिएटीव घेतला आनी एक ABC कमिटी दॅट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी रजिस्टर केल्या आनी ही कमिटी रजिस्टर जाली म्हणटकूच वी वील सायन अप विथ GWAT आमची जी जितली स्ट्रे डॉग्स आहा गांवांत तांकां स्टेरिलायज करपाक, वॅक्सिनेट करपाक आनी हे भाशेन ते मॅनन्स जाता ते भाशेन कंट्रोलान हाडपाक। मजगतीं म्हापशें मयडेच्या ग्रामसभेत रोमी कोंकणीचो विशय आयलो, मात कांय कारणांक लागून ह्या ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक दर्जो दिवपाचो थाराव पास जावंक ना। देखून येवपी मयडेच्या ग्रामसभेत हो थाराव पास जातलो अशें मयडेचो सरपंच सागर नायक हांणी सांगलें। म्हणजे आतां रोमन लिपी जी कोंकणीची दिसली ती एक इश्यू आसलो आमचो, पूण तो तेजे थोडे मातशे इश्यू जालो की तेजे थोडे वर्ड आसले ते थोड्या लोकांक नाका आसले स्क्रिप्ट जाय आशिल्ली रोमन, पूण ती आमी फुडल्या ग्रामसभेन घेवपाची आहा, ती आमी पास करून घेतले कित्याक आमकां सगळ्यांकूच आमची भाशा जाय। आमी कोंकणी उलयतात आनी ती आमची गोंयकाराची भाशा ती आमकां एक तेजी जाय रोमन लिपी आसूच ती। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।